जेजू तुका आमी नमस्कार करता तुका आमी वंदिता तुका आमी बोजता तुकाच मोहिमा जेजू तुजे सरशी आतां आमी सरपुटून सगळे आमचे जिवीत जें तुवें आमकां देणें दिलेलें आसाय हेंच जिविताचें देणें तुका आमी समर्पिता जेजूक आमी नमस्कार करून आमचें पूर्ण आंतरीक जिवीत जेजूच्या स्वाधीन करुया आनी सकाळी सकाळी उठून हो मोगाचो त्याग करून ताचेर आमी पातयेवन रावया कित्याक तो आमकां राखता आनी सांबाळटा आमची सगळीं चिंतनां खोंती दूख संकोश्ट तो जाणो तो ती आपणाचेर घेवन आमकां सुटका दिवंक आवडेता आनी तो आमकां म्हणटा भिवू नाकात हांव तो तुमचे बरोबर जियेता तो Sacramenta raulolia mogacha Gesù Sacramenta raulolia mogacha Gesù Ulpai amci kalza tuja mogan Bogum gami tuka sasna cha sasna Ulpai amci kalza tuja mogan Bogu kami tuka sasna cha sasna Muncha soiban ailolia Deva cha puta Muncha soiban ailolia Deva cha puta Bosoyam ka tuja Jeuna mezar Zaucha kami kori Devachi burgi Bosoyam ka tuja Jeuna mezar Zaucha kami kori Devachi burgi Pritu
देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या प्रितुमीचे देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या ओसोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांभाळ गोटायेन तुझे ओसोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांभाळ गोटायेन तुझे उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आच्या बोडव्याक मेळनासलोल्या काणा ओळखून आमी तुझ्या मोगाची खुणा आच्या बोडव्याक मेळनासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुझ्या मोगाची खुणा जेजू तुजे सरशी आतां आमी सगळीं जी आमची भाव भयणां कुडींत कश्टवतात दुयेंसाक लागून जखमी जालेली आसा तांकां एक्सिडेंटाक लागून वो पडलेलीं आसात मोडलेलीं आसात दुखींत खोंतींत जियेतात तांकां सगल्यांक तुजे सरशी हाडून तांकां तुज्या ताप्यांत आमी कोत्ता तांचे तुजी दिश्ट आसा सदांच हे खात्रेन तुका ती पळोवन तांचें जिवीत तूं जेजू पेखून हाडटाय आनी जांकां तुवें पेकयल्लीं आसाय ताका लागून आमी तुका वाखाणटा तुजी मोहिमा आमी परगोडटा कित्याक तूं देव आनी आजून तूं आमचे सरशें जियेताय आनी आमकां आदार दिताय
कुडींतूच न्हय जेजू, पूण भितरल्यान चिंतनांनी बुडून आसलेलीं मनशां, आमचीं भाव भयणां, तांच्यांनी चिंतनां सावरांक जायना. ती बोगोर बोगोर तांच्या मनांत घोवन तांकां नाका बरो कोत्तात. हें सगलें तांचे भितर घडटात तितलें आमी तुजे सरशीं हाडटा. आनी आमी जाणो कशे भाशेन ह्या मेळ्या चिंतनांक, भावनांक, ह्या मेळ्या आत्म्यांक तूं भायर काडूंक शकताय. आनी हाका लागून तांकां सगल्या जाणांक तुजे सरशीं आमी हाडटा. ही तुजीं कोत्तुबां आमकां आतां धीर आनी आदार दितात. मेळो आत्मो बशिल्लो एक मनीस त्या वेळार त्याच देवस्थानांत आसलो. आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजरेतच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र भक्त. वय जेजू, आमी तुका वळखता, तूं देवाचो पवित्र भक्त म्हणून. आनी तुज्यान आमकां ह्या सगल्या फासांतली सुटका दिवंक शकता. आमी समजता की आमच्यान तातूंतली भायर सरूंक जाता आमची वस्तुंगी, पूण ना. आमी तेच भाशेन बोनकोणींत कशीं आसा, भायर सरूंक जायना. अशें दिसता की आमी सरोंक शकता म्हणून, पूण जावंक ना देखून आमी तुजे सरशीं असल्या मनशांक आनी हाका लागून तांचे कुडीचेर परिणाम जाता तांकां सगल्यांक तुजे सरशीं हाडटा. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडोवन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? नवी शिकवणी आनी अधिकारान दिलोली. मेळ्या आत्म्याक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात. तुजीं उतरां हीं आयकून जेजू आमकांय संतोश आनी गोठाय भोगता. आनी आमकांय तूं सुटका दिताय. ह्या वेळार ही सुटका मेळच्याक आमी सगलें आमचें भितर चलता तितलें तुकाच ओपून दिता जेजू. Cristaच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी मोजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस
Nanoy maka utkan kon volacha Vista charokta maka dadusko Nanoy maka utkan kon volacha Ovit kostano maka god korat tu borvia Jesu Cintan makai tu jagayani tu makalipoi veglo au soro codins diunaka tu jagayani tu makalipoi veglo au soro codins diunaka wide usmanatlo tu makawatai mona chavela tu maka apoi tu Jesusio tu maka formai bokta sangati tu kawakancha tu Jesusio tu maka formai bokta sangati tu kawakancha My dear friends, as we gather before the Lord, we place all our prayers, all our worries, anxieties, we place all our joys and sorrows before Him. As in today's Gospel we see, Lord, you yourself give us the example. You were always in close contact with your Father, and you invite us to remain close to you, to remain connected and rooted in you through prayer. And Lord, as we come before you, we have a lot of prayers, a lot of petitions, and we want to place all of them before you, Lord. We pray
for all those affected by the COVID-19 pandemic, those who are suffering in the hospitals, those who are seriously ill. We pray for the doctors, the medical staff, all those doing research. We pray also for the health authorities, that the Lord, that you may guide them and help them to take a decision which is for the common good. We also pray for the citizens in various parts of the world, that during these difficult times, they may have the patience and they may be ready to follow the rules. We also pray for all those who celebrate their birthdays today, all those who celebrate their wedding anniversaries. We ask the Lord to bless them and grant them good health of mind and body. We also pray for all those who are answering the exams during these days, or those who are preparing to answer the exams. We also keep in mind all those who are preparing for their job interviews. We ask you, Lord, to be their strength and guide, so that all their effort and hard work may bear fruit. We continue to pray for all those suffering from various other ailments, those who are to undergo a surgery in the following days. We ask you, Lord, to be with them and to guide them and be their strength and support in these challenging times. We also pray for all those who at this very moment are connected to us through various means. All those who are at this moment, Lord, they're rooted to you, they're connected to you. We pray for all of them. Lord, there are so many other prayers that we have in our mind, so many things that we want to express to you. But you know, Lord, all that is there in our hearts. And just as in today's gospel, you tell us that you are not restricted to only a particular group, but to everybody, that you are aware of your mission to proclaim the good news. We ask you, Lord, to give us the grace so that we too, as we go along today in our day-to-day activities, that we too may be a light to others, that we too may proclaim your love, mercy and goodness to all those who we encounter, be it at the workplace, in the neighborhood or in our families. जेजू सगळीं जाणां जीं कोरोना व्हायरसाक लागून कोश्टवतात, जीं एकदम दुयेंत आसात, वेंटिलेटराचेर आसात, असल्यांक सगल्यांक आमी तुजे सरशीं हाडटा. तुजो हात तांकां लाय आनी तांकां पेकोवणी दी. जीं कोण कांकरांत बरींच पेरीक जाल्लीं आसात, तांकांय जेजू तीं तुजेरूच पातयेवन आसात, तांकां तुजो हात लावन तांकांय बरीं कर. जशे भशेन आयज तुवें अशें दाखयलां की पेद्रूची सासू जोरान बडून आसलेली, तिका तुवें हात लायलोय आनी ती बरी जाली आनी परतून आपल्या कामाक लागली.
तेच भाशेन आमच्या भयणांक भावांक तरणाट्यांक हेच भाशेन पेकोवणी हाड. आनी जीं कोण मेलिल्लीं आसात तीं तुजें स्वाधीन करून ताका तूं सर्गीचें राज फावो कर. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार तिरवाडो आमचो बावार्थ सैमोर्ते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जय दिवोन भुताक ताच्या मुरगोटून काळजाक तोंडा वंदुया वाकाणुया उपसोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खाते पोडा मांदिया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडो थो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Lima Kakalis, Lima Kakalis, Tuja Kalza Sarki, Mogala Jesu. Mogala Jesu, Lima Kakalis, Lima Kakalis, Tuja Kalza Sarge.